तर ताणें सांगलें की ना ते सुप्रीम कोर्ट का मॅटर आहे म्हणटा हांवें ताका हें करून सांगलें एक्सप्लेन करून सांगलें की ते सुप्रीम कोर्टाचे जरी असले सुप्रीम कोर्टान इट इज अ टेक्निकल ग्राउंड भायर इट इज अ टेक्निकल ग्राउंड आणि आमी जे मागता ते कोर्टाच्या संदर्भांतूच मागता कारण हायकोर्टान सुप्रीम कोर्टाची जजमेंट आसा की 1987 जी अमेंडमेंट केल्लें आसा ते अमेंडमेंट प्रॉस्पेक्टीव करचें म्हणून आसा ऑलरेडी ते प्रॉस्पेक्टीव कन्सिडर करचे रिट्रोस्पेक्टीव करचे न्ही म्हणून कळ्ळें तर ते हांवें ताका सगळें डिटेल एक्सप्लेन करून सांगलें मागीर अमित शहा कडेन म्हाजी मिटींग जाली तें ताका एक्सप्लेन करून सांगलें अमित शहान आमकां जें कितें प्रपोजल हें दिलें सोल्युशन दिलें तें ताका एक्सप्लेन करून सांगलें कळ्ळें सगळें एक्सप्लेन करून जातकच मागीर देखता सादारणपणे पयलीं थोडो श्रीपाद उलयलो हांव उलयलो आनी मागीर नरेन थोडें उलयलें असलो एप्रोच कसो आसलो म्हणजे पयलीं सुरवातीक जो दिसलो तो नेगेटिव्ह आशिल्लो म्हणजे कितें सुप्रीम कोर्टाचे म्हणजे आपूण हात लावपाचोच ना अशें म्हणपाक म्हणजे ते तकलेन आसलें पूण जेन्ना सगळें ताका एक्सप्लेन केल्या नंतर तो पॉझिटिव्ह दिसतालो ओके पण फायनल अशें डिसिजन तेणी फायनल काय ना मागीर देखता इतलें सांगलें आतां तेंच्यांनी फॉलो करपाचें बाकीचे एमपी जाल्ले पण अशें बी ताका सिग्नल आमचे तुमचे कडल्यान पावलें की इलेक्शना टायमार त्रास जातलो हांवें सांगलें ताका त्रास जातलो म्हणून आनी तें सांगलें बीजेपीचे वोटर्स आसात चड एरिया हे आसा बीजेपी डॉमिनेटेड एरिया आसा आनी ते इलेक्शनाक त्रास जातलो हांवें सांगलें ताका सगळें आमी आतां रावचे आमचें आमी एक्शन सुरूच करतले आमी कित्याक रावतले आमी काय रावचेच ना आमी क्लियर केल्लें आहा 13 तारीख पासून आमी 13 तारीख पर्यंत जर जायना जाल्यार आमचे फुडें एक्शन करतलेच आसता ते आमी वी आर कन्फर्म ओके हां तांकां एक्शन जाल्यार तेंच्यांनी इश्यू सॉर्ट आउट करपाचो कोण कोण आसले तुमच्या बरोबर नायक आशिल्लो तीनय खासदार म्हणजे श्रीपाद नायक विनय आनी नरेन आशिल्लो ओके मागीर प्रमोद सावंत आसलो प्रसाद गांवकर ओके पावसकर आसलो आमदार हां आनी विश्वजीत राणे आशिल्लो ओके आनी आमचे रिप्रेझेंटेटीव दोग जाण आशिल्ले